लोकांचो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. लोकांनी सांगला फुडें चला म्हणून, कित्याक एक न्यू यूथ आनी न्यू फेस म्हणून. आमी जे आमचे झडपी कॅन्डिडेट बागान स्टार्ट केला सावथा वाडो ते आमी सगळे रिस्पॉन्स आमकां चडून बरो आसा सगल्यांचो. आमचे वांगडा आमचो वॉर्ड मेंबर सालुजीन आहा, तशेंच एक्स आनी आमचो मारी आहा आमचो सपोर्टर, आनी सगळे कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स जालो. आमचो ऑलमोस्ट आतां कालांगूट हाफ जाल्लो आहा, कंप्लीट जाल्लो आहा. कांदोलीम आमी फूल केल्लो आसा. कांदोलीम फूल आमचे पंचायत आमकां फूल सपोर्ट आहा. तेंचो इकराय मेंबर आमकां सगळे वाड्यांनी घेवन भोंवल्या. तसोच आमचो सर मायकल सर फूल सपोर्ट आमकां एवरीडे आमच्या वांगडा कॅम्पेनींग आसा. आयज आमचो एकटो कार्यकर्ता भायर पडला म्हणून तो साकवाडे गेला तेजे हेका, आनी बरो रिस्पॉन्स आहा. आमकां सारके विक्ट्री जातली म्हणून सगल्यांक हें आहा, खात्री भोगता तो. आनी सांजचें आमची इवनींग पार्ट ऑफ आगारोड उरला ते आमचो जावंक नासलो, थंय तशेंच कोणा आमची भायर पडलेली म्हणून आमी स्टॉप केल्लो तो. नाव तुमचें? म्हाजें नांव समीर चोडणकर, मंडल अध्यक्ष कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सालूजी लोक बरो आहा, तांकां सपोर्टूय बरो आहा. आमच्या वाड्यार भरपूर लोक खबर वाड्यार हे फावटी अशें जिखतले कित्याक थर्ड टर्म आमचे जिखपाचे शोन दत्ता आनी आतां हे कंटिन्यू जिखपाचे कॅम्पेनिंगाचें आयज कॅम्पेनींग करता करता आमी सावथा वाडो ह्या वाड्याचेर पावल्ले आहा कलंगूट. आनी रायट फ्रॉम सावथा वाडो बागा, दॅट इज बागा क्रीक, थिंगा चालू करून आमी आतां सावथा वाडो सोंपोवपाचो आनीक एक वरान सोंपतलो. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा आनी लोक मोठ्या संख्येन भायर सरतलो त्या दिसा वोट घालपाक. आमचे बाय फ्रांजिलिया रॉड्रिगीज जे लोटस सिंबॉल म्हणजे BJPचे सिंबॉलाचेर बसलेले आहा. आनी लोकांक जाय एक वुमन एम्पावरमेंट आनी वोट फॉर अ चेंज. म्हणजे फर्स्ट टायम आफ्टर 15 years आमकां लेडी कॅन्डिडेट मेळटा ZP बसपाक. आनी लॉट ऑफ इश्यूज वीच आर रिलेटेड टू the village and ward wise for women empowerment can be addressed by the candidate. जे आता कॅन्डिडेट आमचे ते जिखले उपरांत ZP, she can address lot of women empowerment and also women related issues, whether it is whatever needs to be done for women empowerment, she will take up. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.